देवाचें उतर ह्या नियाळमालांत सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. गुलामपणांत आसलेली इस्रायल पोरसां सुटकेक आशेतालीं, पूण ओस्कोत मनशां देखून तांकां बरें खावन जेवंक काडलेले दीस उगडास येतात आनी तीं माना खावंक बेजार जातात. तांकां ह्या जेवणाची ओबगोण येता. हो तांचो प्रश्न घेवन मोइसेस देवाशी वेता आनी देव तांकां समाधान करता. आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता की जेजू पोदवेदार. ताचे लागीं जायना तसलें कांयच ना. ताणें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन 5,000 वयर लोकांची भूक मारली. जेजू हे बुकेन आसले प्रजेक समाधान करता. आमकां सगल्यांक समाधान जाय आनी काळजा मनाची समाधान फकत जेजू दिता. पूण आमी कितें करता गाय? हे आनी ते स्वातेर आमी धांवता. ह्या आनी त्या मनशाक आमी आमच्यो खोंती उक्त्यो करता आनी जोरूय कसलोच उपाय मेलो ना तेन्ना आमी जेजूशी येता. आमी पयलींच जेजूशी वचपाची गरज. मागुया. मोगाल बापा, आमी जेजू पासत तुका आर्गां दिता. जेजू, तूं आमकां सांगताय, तुमी म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. आमच्या जिविताचे 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन आमी तुजेशी येता. तूं जेजू आमकां समाधान कर आनी तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं आनी परतून मेलोसर खुशाल राव, बरवाशान राव.